यस माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. पुरुषोत्तम मासाच्या या पावन दिवसाच्या सत्संगाक सक्कड समाज बांधवांक भागवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फेन हृत्पूर्वक स्वागत. गुरुवंदन कोरून मलगडेला आशीर्वाद घेऊन आम्ही आय सेशन सुरू करें. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं. श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा. आज 15 अध्याय रिसाइट करच्या काम गेले उठासाची. 1 तकून 5 श्लोक माया नायक माताजी, 6 तकून 10 श्लोक विद्यापई माताजी, 11 तकून 15 श्लोक आम भारती, 16 तकून 20 श्लोक हर ग्रेस सखीचरण देवीदासी माताजी. मायका स्टार्ट करूया. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. अथ पंचदशोऽध्यायः. पुरुषोत्तमयोगः. श्री भगवानुवाच. ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्. यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्येत्. यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम. ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः. मनसष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि माश्रयात्. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. उत्क्रामन्तस्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः. यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ
तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्च च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधिः सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेह चाहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतीता पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. धन्यवाद. अनंत धन्यवाद. सक्कड माताजीनं भक्तिभावानं पठण केलेलं असं अनंत धन्यवाद. आता चौराष्ट्रकं पठण करूया. चौराष्ट्रकं सांगू कामगेल उठासाची. वर्स 1 श्रीमती हेमापई माताजी, वर्स 2 श्रीमती शोभा हेगडे माताजी, वर्स 3 श्रीमती सुषमा शेणे माताजी, वर्स 4 श्रीमती रश्मि भट्ट माताजी, वर्स 5 श्रीमती माया अरविंद मल्ल्या माताजी, वर्स 6 श्रीमती प्रज्ञा वागले माताजी, वर्स 7 श्रीमती शांती प्रभु माताजी, वर्स 8 श्रीमती गंगा कुडवा माताजी. तशी ट्रान्सलेशन सांगू कामगेल उठासाची. श्रीमती दिव्या माताजी वर्स 1, वर्स 2 श्रीमती शैला माताजी, वर्स 3 श्रीमती स्फूर्ति पै माताजी, वर्स 4 श्रीमती वैष्णवी भट्ट माताजी, वर्स 5 श्रीमती सीमा भंडारकर माताजी, वर्स 6 श्रीमती दीपा भट्ट माताजी, वर्स 7 श्रीमती रचना शर्मा माताजी, वर्स 8 श्रीमती योगिता माताजी. हरे कृष्ण. हेमापै माताजी तुम्ही स्टार्ट करूया. हरे कृष्णा. सकळं नमस्कारू. श्रीला बिल्वा मंगल ठाकूर रचित चौराष्टकम आम्ही सांगतो सची. व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगणा चदुकुल चौरम अनेक जन्मा जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि. श्रीराधिकाय हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामलकान्ति चौरं पदश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. हरे कृष्ण. अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं यः
करोति भिक्षुं पतिगेहहीनम् केनाप्यहो भीषणचौरयित्रः दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसादात् अपि पापराशीन् आश्चर्यरूपो ननु चौरयितदृशश्रुतो वा न मया कदापि दृशश्रुतो वा न मया कदापि। हरे कृष्ण। धनं च मानं च ततेन्द्रियाणि प्राणाश्चरुत्वा मम सर्वमेव पलायसे पुत्रद्रतो व्यचोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध छिन्नसि घोरं यमपाशबन्धं भिन्नसि भीमं भवपाशबन्धं छिन्नसि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्त कृतं तु बन्धं नैवात्मनो भक्त कृतं तु बन्धम्। मन मानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध लभस्व हे चौर हरे चिराय स्वचौर्य दोषो चितमेव दण्डम् स्वचौर्य दोषो चितमेव दण्डम्। प्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशा दृढबन्धन निश्चलसन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटि शतान्तरेऽपि सर्वस्वचौर हृदयान्नहि मोचयामि सर्वस्वचौर हृदयान् नहि मोचयामि। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा
हरे हरे चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि पुरुषं नमामि। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. सक्कड जनांक अनंत अनंत धन्यवाद. सक्कड माताजीनं भक्तीनं एक सेवा मनोभावानं रिसाइट केलेलं असं मस्त मस्त धन्यवाद. या पुरुषोत्तम मासांतू भगवद्गीते चॅप्टर 15 आणि 84 रेसिटेशन प्रति सेशन अपुढे अशी तुम्ही उमेदीन मुखार येऊन नाव देऊन तुम्ही अशी रिसाइट करू येऊ का म्हणून एक सेवांत एक भागीदारी जाऊ का म्हणून विनंती करता. हरे कृष्ण. ओव्हर टू यू प्रवीण प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे धन्यवाद कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ट्रान्सलेशन असं 84 दिव्या माताजी फर्स्ट ट्रान्सलेशन फर्स्ट श्लोकाच्या. हरे कृष्ण. रजधामात लोणिया चोर म्हणून प्रसिद्ध जाऊन आशिल्ले आणि गोप्यांगले अंगोली कांपिले चोराले आश्रय घेतील अंगेले अनेक जीवितवादीत केल्ले पाप पुरय चोरतल तसले चोराग्रण्यक हांव प्रणाम करता. हरे कृष्ण. दोन्हीचे वर्षाचे हे करतो. कोणे श्रीमती राधिकाल हृदय कंपलाकी कोणे नवे काळी मोडाचे कांती जगजगापण कंपलाकी कोणे तगेले पादाश्रय घेतील भक्तजनाले कष्ट दुःख पूर कंपलाकी तसल चोराग्रगण्य श्री कृष्णाक हांव नमस्कार. हरे कृष्ण. थर्ड वर्स. कृष्ण ताका समर्पित जालेले आणि शरण आयलेल्या भक्तांक गरीब करता तशी तांकां निराश्रित भिक्षुशे करता. आहा असल भयंकर चोराक हांव तिन्ना लोकां तू खयी पळेनी आयकनी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वर्स 4. केवल नाम उच्चारण केलेल्या माताक पाप राशीचे व्हडले पर्वताची शुद्ध जावन वता. असल एक आश्चर्य करतल्या चोराक खंय पळेनी जो खंय आयकनी. हरे कृष्ण. 5th वर्स. हे चोरा मिगेल संपत्तू मिगेल गौरव मिगेल पूरा इंद्रिय मिगेल जीवन आणि मिगेल सकडाई खपल मागिरी आणि खंय म्हूण धांवता हांव तुका मिगेले भक्ती म्हणलेले दोरीन तू बांदून घाला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वर्ष 6. तू यमराजल भयानक पाश ककरेतल तू अधिक भौतिक अस्तित्वाच पासही ककरेतल आणि तू सर्वाले भौतिक बंधनही ककरेतल जल्लार वई तुक तुगेल स्वतः मोगा भक्तान बांधील तसल गांठी कत्तरी साध्य जायना मरे देवा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 7 वर्स. मेगेल सर्वस्व चोरलाल चोरा आवा आजी तुका मेगेले दीन कळोकसचे हृदय मळ्ळाले कारागृह भितेरी बंदी करतस. मेगेले सर्वस्व चोरलालेक तुका केदनाकय अंग बंदी जावनू असते शिक्षे दितस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 8 वर्सांतू बिल्वा मंगल ठाकूर म्हणतात की हे कृष्णा मेगेल ओटू चोरी केली तुवे आत हांव मात्र तुका मेगेल भक्ती पाशांत बांधून मेगेल कारागृह रूपी हृदयांत तुका सदा दवरता. कोटी कोटी युग वर्ष गेले सुद्धा तुका थंयच्यान केन्ना मुक्ती मेळची ना अशें म्हणून बिल्वा मंगल ठाकूर म्हणटाची. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सक्कड माताजीक अनंत अनंत धन्यवाद. ट्रान्सलेशन मस्त अर्थपूर्ण जावन आशिल्ले. बरेचशे आम्ही रेसिटेशन करताची इतली चंद अर्थस म्हणून आज अर्थ करून घेतले. मस्त धन्यवाद. तशीच राधिका भाऊ माताजी हरग्रेस राधिका भाऊ माताजी त्यांनी आमकां कीर्तनीय क्लासांत हे 84 शिकून दिलेले तांकां हांव सक्कडल तर्फेन अनंत अनंत धन्यवाद सांगता. हरे कृष्ण. ओव्हर टू यू प्रवीण प्रभूजी. मस्त धन्यवाद माताजी. भारती माताजी आम्ही सकड माताजी जनस आज रिसायटेशन आणि ट्रान्सलेशन सांगितलं का मस्त धन्यवाद. अशीच आमगेले भागवत पुराण कोंकणी कार्यक्रमांत तुम्ही भाग घेवन अटेंडन्स अशी चड उरका म्हणून विनंती करता. तशीच आयचे सेशनाक उपस्थित आशिल्ले सकड बांधवांक आयचे एक विशेष
महत्वपूर्ण महीना स्टार्ट जाते अधिक मास अथवा पुरुषोत्तम मास ते आज ताजी महिमे आम्ही आज चर्च करचे होते त्याची हे आमका सांगून दिवच्याक अर्ग्रेस व्रजगोपी माताजी तांकां इन्वाइट करते आसा. तांगेल बगे एक पिरुपरिचय दिवच्याक इच्छुक करता. तांकां आम्ही मस्त सेशनान तो पळयला पहिले बट तांगेल बगे एक सांचे परिचय कोणी तरी आम्ही असले तांकां एक परिचय दिता. तो हरग्रेस व्रजगोपी माताजी तांगेले कार्मिक नाव मोहिनी शानबाग आणि मूलतः मुंबईचे. सो तांणी कृष्ण भावनामृतांतू 1996 अंतू आयिल्ले हांगेले पती हिज ग्रेस विश्वंभर प्रभुजी तांणी वरे आमगेल सेशन अंतू मस्त येताची आणि परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराजाले शिष्य आणि 1998 अंतू दीक्षा घेतिल्ले. सो आज ऑलमोस्ट 25 वर्ष जाले आणि कृष्ण भावनामृतांतू आसाची आणि मस्त सिनियर डिवोटी राधा गोपीनाथ कॉंग्रिगेशनाचे. तशी हांनी टेम्पलांतू डीटी ड्रेस शिवचे तशीची डीटी वर्शिप करचे आणि बीजी भगवद्गीता क्लासेस ऑनलाईन घेवचे सर्विसेस करताचे. आणि आमगेले भागवत पुराण कोंकणींतवरे मस्त सेशन्स घेतील आसा तशीच JSB वक्रवृंदांतू मकुळदास आसा आणि मस्त सर्विसेस केले आसा. सो आज आम्ही पुरुषोत्तम महिन्याचे अधिक मासाचे आजे महत्व आम्ही शिकून घेऊया. तशीच ह्या महिन्यात तू कसं फॉलो करचे आसा प्रॅक्टिकल टिप्स वरे आम्ही माताजीला घेऊया. सो आम्ही माताजीक हरे कृष्ण महामंत्र सांगून स्वागत करूया. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. माताजी तुमचं स्वागत असा. ओव्हर टू. तशीच एक पॉइंट आसा की म्हळ्यार आम्ही ह्या सेशनात बेगीन लास्ट एक थोडे स्लाइड प्रिपेअर केले आसा. सो माताजी परमिशन लास्ट सेशन जाल्या नंतर थोडे टॉपिका बगे एक 2-3 स्लाइड्स सारी आम्ही प्रश्नोत्तर म्हणल्याची एक इंटरॅक्शन तशी करूया. सो आमगेले नॉलेज आम्ही शेअर करून घेतल्यार तितले आमकां वाढता. सो ते एक माताजी परमिशन एक सेशन जाल्या नंतर एक 5-10 मिनिटाक आम्ही ते करूया. सो ऑडियन्साक रिक्वेस्ट आसा की त्यांनी ह्या सेशन अर्थपूर्ण जाऊन ऐकून घेवका म्हणून. हरे कृष्ण. ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभूजी. प्रवीण प्रभू मस्त धन्यवाद. आणि मुरलीधर चरण प्रभू आणि तांगेले भगत पुराण टीमाक मस्त मस्त धन्यवाद. हे एक प्रोग्राम भारी लाईक करून वता आसा. प्रत्येक कार्तिक महिना पुरुषोत्तम महिना आता पळयले की भगवद्गीता 15 चॅप्टर रेसिटेशन आणि चौराष्टकम रेसिटेशन ताचे अर्थ आणि नेक्स्ट क्वेश्चन आन्सर सेशन बी मस्त इंटरेस्टिंग करता आसा ती. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका म्हाका एक हे अवकाश दिल्ल्याक जे आम्ही एक मंगलाचरण सांगून आमगेले पुरुषोत्तम महिन्याचे महिमे आम्ही सुरू करूया. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने.
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्या देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. तो भक्तांक मागील दंडवत प्रणाम असा आणि सिनियर भक्तांक आशीर्वाद घेऊन हांव पुरुषोत्तम महिन्याचे एक महात्म्य एक सांगचे एक प्रयत्न करता. हे पुरुषोत्तम महिन्याचे महत्व म्हळ्यार एक अपरंपार असा. आयचे पहिले दिवस एक एक मस्त पावन दिवस पुरुषोत्तम महिन्याचे आम्ही ಒಟ್ಟು जाल्या ती पुरुषोत्तम महिन्याचे एक गुणगान ताजे महात्म्य ऐकून आम्ही आमगे जीवन पावन करून वयता. आता प्रभुपाद स्वामी सांगता ती भगवद्गीतेन तू आता तशी पुरुषोत्तम योगा ह्या चॅप्टरांत तुम्ही रिसर्टेशन केले. प्रत्येक अध्यायांतू प्रत्येक पेजारी प्रभुपादांनी डिस्क्राईब केल्लें आसा कृष्णाक परम पुरुषोत्तम भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड म्हणून देवाक कृष्णाक पुरुषोत्तम म्हणून नाव आसा. तो खंयचे अवतार घेवन तांगेले पुरुषोत्तम म्हणून तांणी नाव स्वीकार करता. ती कशी त्रेता युगांतू कृष्ण रामचंद्र जावन येता ती तांणी एक पत्नी व्रत करून तांणी मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणून नाव घेता. ती तशी द्वापर युगांतू कृष्ण अनेक असंख्य लीले करता. ती तांगेले गोपा सक्तीक गोपिका स्त्रिया संगतीक आणि तांगेले एक गाया संगतीक तांगेले एक 16,000 राणीया संगतीक विंगड 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 शुद्ध भक्ता संगतीक तांणी लीले करता. ती ते लीलेन तांकां लीला पुरुषोत्तम म्हणटा नाव घेतिल्लें आसा. तदनंतर हे कलियुगांतू सगळ्यांक गोत आसा चैतन्य महाप्रभू तांणी तांगेल प्रीती तांगेल प्रेम भगवत प्रेम प्रत्येक जीवाक मेळका म्हणजे न्हू तांणी एक भक्ताले रूप घेवन हांगा हे प्रेम वांटिल्लें आसा. प्रत्येक मनशाक प्रेम दिल्लें आसा. मनशाक कितें प्राण्यांक पशु पक्ष्यांक बी तांणी तांगेल प्रेम दिलेलें आसा. आता तांणी चैतन्य चरितामृतांत एक श्लोक येता पात्र अपात्र ना देखे स्थाना स्थाना जे जहाँ पाए तहाँ करे प्रेम धन. चैतन्य महाप्रभू तांणी खंयचे एक पात्र अपात्र खंयचे एक व्यक्तीले योग्यता नवे अयोग्य की म्हण तांणी हे केलें ना. तांणी डिस्क्रिमिनेशन करनाशी प्रत्येक जीवाक तांणी हे प्रेम वांटिल्लें आसा म्हणून तांकां एक प्रेम पुरुषोत्तम म्हण तांणी नाव घेतिल्लें आसा. तशें आमी पळयलें री हे पुरुषोत्तम महिने एक जगन्नाथपुरीक पुरुषोत्तम क्षेत्र म्हणून सांगिल्लें आसा. मार्कंडेय महात्म्य पुरुषोत्तम महात्म्यांतू स्कंद पुराणांतू सांगिल्लें आसा मार्कंडेय ऋषीन की खंयचे हे ब्रह्माले रात्री काळाक खंयचे महाप्रळय येता. ते प्रळयांतू सगळे विश्व खंयचे अनेक लोक बुडून वता. ती जाल्यार हे जगन्नाथपुरी क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र मात्र हे अशी उरतले म्हण तांणी सांगिल्लें आसा. जगन्नाथाक पुरुषोत्तम म्हणून नाव आसा आणि तांगेले एक पवित्र भूमीक पुरुषोत्तम क्षेत्र म्हणून नाव दिलेलं आसा. आता मी पळोवया हे पुरुषोत्तम महिन्याक अधिक मास बी म्हणटा. ती अधिक मास कसले म्हणटा ती म्हण आमी पळोवया. अधिक मास म्हळ्यार आता आमी पळयता ती एक वर्साक 12 महिने म्हण आमी सगळ्यांक गोत आसा. हे 12 महिन्यांतू आमकां 365 डेज येता ती म्हण आमी कॅल्क्युलेशन सांग दाखोवन आमी आयकल्या. ती आमी आता एक पंचांग नवे कॅलेंडर करता. ती 2 प्रकाराचे पंचांग असता. एक चंद्रालय चलन असता चंद्रालय गतिविधी असता त्याच्या अनुसार एक पंचांग जाता.
अनेक सूर्याले गतिविधी अनुसार एक पंचांग जाता. ताका एक सोलार कॅलेंडर आणि लुनार कॅलेंडर म्हणतात. खंयचे खंयचे चंद्राले एक गतिविधी विंगड विंगड असता आणि सूर्याले एक विंगड विंगड असता आणि विंगड नक्षत्र विंगड राशींतू तांगेल चलन जाता सूर्य आणि चंद्राले. जाल्यार एक म्हळ्यार तांगेले दोन्ही ते समयांतू कालगणनेंतू थोडे व्यत्यास येता. चंद्रमास म्हणतात. एक महिने चंद्राले चलने जाता ते गणने करणं त्याची एक महिन्यातू 29.5 days जाता. आणि हे 29.5 days आम्ही मल्टिप्लाय बाय 12 एक वर्ष केलेली 12 महिने केलेली 354 days जाता एक वर्षाक. चंद्राल चलनेनुसार 354 days जाता एक दिवसाक एक वर्षाक. तशीची सूर्याल चलनेनुसार आम्ही पळयलेली एक महिन्याक 30 days जाता आणि एक वर्षाक 365 days जाता. म्हळ्यार फेब्रुवारींतू 28 days जाता आणि 4 वर्सां एक वळे लीप इयर म्हणून 29 days जाता. अशें पुरा कॅल्क्युलेशन करून 365 days जाता. आता चंद्राले चलने प्रमाण आमकां 354 days जाता ती आणि सूर्याल चलने प्रमाण आमकां 365 days जाता. आता दोन्ही हांतो अंतर कितले जाले? दोन्ही हांतो 11 दिवसाचे अंतर जाले. अशी एक वर्सांतू 11 दिवसाचे अंतर जाता. अशी मुखार मुखार वचून आणि जास्ती अंतर जाता वता तेन्ना आमगेल पंचांगांतू कॅलेंडरांतू आमगेले तिथींतू मस्त प्रॉब्लेम येता. हे व्यत्यास जाता असता. म्हणून हे दोन्ही एक समय असा काल असा सूर्याले आणि चंद्राले मुवमेंट असा ते एक इक्वली करता. आणि हे समय असा खंयचे प्रॉब्लेम जावचे ना पंचांगांतू कॅलेंडरांतू खंयचे एक मिती तिथी पळोवच्यांतू आमकां प्रॉब्लेम जावचे ना म्हणून कसं केल्या हे 2 महिने 2 वर्ष 8 महिने आणि 12 दिवसाक एक पंता एक इतले दिवस कलेक्ट जाता. एक्स्ट्रा दिवस कलेक्ट जाता. ताका कसं करता ते ताका 29 days की 28 days अशी जाता ती. ते कसं करता ती एक सेपरेट महिना म्हणून ताका दवरता ती. अशी सूर्य आणि चंद्राले प्रमाण विंगड हे जाल्ले समय अंतर ते समकर्च खातीर हाका चंद्र वर्ष आणि सूर्य वर्ष समान इक्वल करच खातीर हाका एक महिनो सेपरेट दवरून ताका बॅलन्स करतशी केलेलं आसा ज्योतिष शास्त्रांत. आता अशी करून ताका एक सेपरेट मंत्र म्हणून ते दिवस खंयचे एक्स्ट्रा दिवस आसा ताका अधिक मास म्हणटाच खातीर ताका नाव दिलेलं आसा. असले म्हण हे दिवस एक एक्स्ट्रा आसा अधिक आसा आमगेल वर्सांत म्हणून ताका एक नाव दिलेलं आसा. आता मी अशी पळयलेली हे एक महिनो एक्स्ट्रा हांगा फॉर्म जाले म्हणून ताका अधिक मास म्हणून नाव दिलें. आता मी पळयता ती प्रत्येक आध्यात्मिक जगतांतू प्रत्येक आता आमगेले एक समय आसा एक दिवस आसा एक वार आसा नवे एक म्हयनो आसा एक वर्ष आसा. प्रत्येक हाका विंगड नाव आसा. जशी रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार अशी नाव दिल्या आणि प्रत्येक हाका एक अधिष्ठान देवी नवे देव आसा ती. ते महिन्यांतू ते पूजा अनुष्ठान अशी करता ती. तशीची हे अधिक मासाचे एक देवी आसा. ती देवी पळयता प्रत्येक म्हयन्यांतू आता चैत्र वैशाख म्हळे ज्येष्ठ म्हळे कार्तिक म्हयनो म्हळे माघ मास म्हळे प्रत्येक महिन्यांतू भारी लायक फंक्शन्स जाता ती पूजे पुनस्कार जाता ती. जाल्यार मेगेल म्हयन्याक एक्स्ट्रा म्हणून लोकांनी निग्लेक्ट करून सोडल्या म्हाका तुच्छ करून सोडल्या म्हणून प्रत्येक लोक तुच्छ करून पळयतात. अरे हे अधिक मास हांग कसले करचे जायना. एक वर्डीक करचे येना एक उपनयन संस्कार करचे येना नवे एक गृह प्रवेश जावं कसले एक लायक कसले ओपनिंग जावं कसले सेरेमनी हांग करचे येना. लोक सांगता ती तुच्छ करून उलयता ती हे कसले एक अधिक मास येवन गेले पंता आम कसले कार्यक्रम करचे येना. हे काही उपयोग ना हांग कसले एक मुहूर्त ना. प्रत्येक म्हयन्यांतू लायक मुहूर्त असता ती. अरे हे म्हयन्यांतू कसले एक मुहूर्त ना कसले एक उपयोग ना. हे एक मलमास म्हणतात. मलमास म्हळ्यार कसं नाही
मला मास म्हळे कोणी तिरस्कार करतात, मला कोणी इतलं व्हॅल्यू दिना ती, एक पण रिजेक्ट करून सोडतात ती, तर कोणे पळेना ती, तर कोणे व्हॅल्यू दिना. तशीच हाका मला मास म्हणून नाव देऊन सोडले. ती भारी बेजार जाता. तेन्ना ती कसं करता की आपणेल अस्तित्व ना जालमो, देवान 1 महिना एक्स्ट्रा म्हण दिला, तेवे म्हाका 2 वर्स 8 महिने 3 वर्सां एक वळ म्हाका मेळता, तेवे तांगे मगेल्यान तू कसले लोक म्हाका कसले किंमत दिना ती, कसले गौरव दिना ती, मगेल कसले व्हॅल्यू ना, कसले सेलिब्रेट करना ती, म्हाका कसले मान मेळता ना म्हणून मस्त बेजार जाता. तेन्ना ती वैकुंठा वता विष्णू लेगीन. विष्णुले वचून आथे आमतात परमपूज्य भक्ती रसामृत महाराज स्वामीले मुखारविंदांत आम्ही ऐकल्लं आसा जाल्यार हे एक मेगेल एक प्युरिफिकेशनाक आणि आयचे एक 52 दिवसाक वापस रिपीट करच्याक हांव इच्छा करता. तशी ती विष्णुले वता, सांगता, मस्त रडता आणि सांगता, पळय शशी लोक म्हाका तुच्छ करता ती, मलमास म्हणटा ती, अधिक मास म्हणटा ती, मेगेले 1 मासान तू कसले एक पूज पुनस्कार जावं, एक कसले एक कार्यक्रम जावं, काही करना ती. म्हाका मस्त वायट दिसता. म्हाका कशी म्हाका कोणाले एक म्हाका आश्रय दी, म्हाका कसले एक हाजे एक पर्याय दी म्हणटा. तेन्ना विष्णू तिगेली परिस्थिती पळोवन मस्त बेजार जाता आणि सांगता, तू काय बेजार नाका, हांव तुगेले हे समस्याक हांव समाधान दिता म्हणून. कसं करता तिका घेवन गोलोक वृंदावना वता विष्णू. थंय कृष्णाक मेळता. गोलोक वृंदावन म्हळ्यार कसं न्ही, ते ब्रह्मज्योती इतले प्रकाशमान असता की तिका ते अधिक मास देविका ते पळोवचें जायना. ती कसं करता विष्णूल मागशी राबता. ते प्रकाश ते घेवचे जायनाशी तागेले मागशी ते सवळेन तू ती राबता. तेन्ना कृष्ण पळयता विष्णूक, तेन्ना सांगता कसं जालें जी तुमी हांगा आयल्या ती म्हणून. तेन्ना ती कृष्णाक एक आवाज आयकता, सांज चेडू कशी रडता पळय, अशी कळसी काण काण अशें करून रडता ती. ते रडलेलो आवाज येता कृष्णाक. तेन्ना म्हणटा, अरे हे तरी गोलोक वृंदावन, हांगा तरी इतलो आनंद आनंद आसा, हांगा कोण बाबा रडता ती, हांगा कसले लोकांक कसं दुःख सांगा, कोण आसात हांगा म्हणटा विष्णू निमगेता. तेन्ना विष्णू सांगता, आजे हांगा मेगेल संतीक ही अधिक मास देवी आयल्या, आता तिगेले म्हयने चलता आसा, तिका काही आदर दिना ती, तिगेले कोणे लोक सत्कार करना ती, सम्मान करना ती, कसले एक कार्यक्रम तिगेले म्हयन्यांत करना ती, कसले एक विशेष ना तिगेले म्हयन्यांत म्हण ती भारी दुःखांत आसा, तिगेले दुःख तुवें दूर करका म्हणटा. कृष्ण हे आयकून घेवन सांगता, यो हयवे, अरे हांव पुरा लोकांक दुःख दूर करच्याक प्रत्येक जिवाक मेगेल धामाक आपयता, तू आतां मेगेल धामा येवन तू दुःख करता आसा म्हळ्यार म्हाका खरें सिरियसली घेवका हे मॅटर म्हणून. तेन्ना तुगेल दुःख दूर करका म्हळ्यार एक उपाय आसा. कसं करचें, तुका पुरा आश्रय दिवचें. पुरा आश्रय म्हळ्यार कशें दिवचें, हांव तुगेले संगती वर्डीक करून घेता म्हणटा. तेन्ना हांव केन्ना तुगेले संगती वर्डीक करून घेता, तुका पुरा आश्रय मेळटा म्हणटा. कशी एक स्त्री एक पुरुशा संगती वर्डीक जाता, बामणाले सरनेम तिका मेळटा आणि बामणाले कसले एक तागेले प्रॉपर्टी आसकी, कसले एक तागेले नांव आसकी, प्रत्येक ते बायलेक ताजे अधिकार मेळटा. तशीच कृष्ण तिका पुरुषोत्तम म्हण नाव दिता. तुगेले म्हयनेक अधिक मास इतले न्हय, पुरुषोत्तम म्हयनो म्हण हांव नाव दिता. मेगेल नांव तू कॅरी करता आणि तुका हांव पुरा एम्पावर करता, पुरा तुगेली शक्ती हांव तुका मेगेल शक्ती हांव तुका दिता म्हणटा. कशी मेगेले ऐश्वर्य, मेगेले यशस्सु, मेगेले गुण पुरा तुगेले जातले, तू मेगेले तुगेले पत्नी म्हण हांव तुका स्वीकार करता म्हणून. अशी पत्नी म्हण स्वीकार करून घेवन कृष्ण तिका पुरुषोत्तम म्हण नाव दिता आणि तिका पुरा शक्ती दिता. अशें करून ते म्हयनेच्यान तिका पुरा नांव तिगेले नांव येता, तिगेले सम्मान वाडता, लोक तिगेले व्रत करचे लागता ती. आता कृष्ण मुखार सांगता, हे म्हयनो स्पेशली मेगेल पूजे मेगेल आराधनेक आशिल्ले आणि कोण श्रद्धापूर्वक जावन मेगेल आराधन करता ती हे म्हयन्यांत आणि थोडे तपस्या करता ती, तांकां हे जगताचे हे भौतिक जगताचे दुःख बी दूर जातले, आनंद मेळटले. भौतिक जगतांत बी तांकां आनंद मेळटले आणि तदनंतर तांणी
मेगेल भगवत धाम प्राप्ती करतले म्हणून त्यांनी कृष्ण डिक्लेअर करता. तशी आम्ही अधिक मास कृष्णाले पुरा क्वालिटीस, पुरा ऐश्वर्य, पुरा नाम तिका मेळता. आणि कोण बी हे म्हयन्यान तो पूजे पुनस्कार करता ती, देवाल भक्ती करता ती, देवाल जप करता ती, तांका एक टाइम केले 1000 टायमाचे ताचे फल तांका मेळलेलं आसा म्हणून सांगिल्लें. एक पंथा कृष्ण काम्यवना वता ते टायमार पांडव तांणी तांगेले पत्नी द्रौपदी सांगती वनवासांत आसता ती काम्यवनांत. तेन्ना कृष्ण तांणी ततावळी तांकां मेळता आसता कृष्ण पांडवांक तांगेले सुख दुःख पळोवचे खातीर. केन्ना तांगेले वनवासांत तांणी उरता ती, तांणी मस्त कश्टार उरता ती, मस्त दुःखार उरता ती. तांगेले राज्य ना जाले, तांगेले कसले एक संपत्त ना जाले, तांगेले अधिकार ना जाले, तांगेले पत्नी द्रौपदीक वस्त्रावरण करून अपमान केल्लेलो आसा म्हणून मस्त दुःख जाता. तेन्ना युधिष्ठिर महाराज कृष्णा निमगिता की कृष्णा आम्ही फूड दाखवून सान आसतना दाखवून आम्ही एक प्रामाणिक एक सात्विक जीवन केलेलं आसा, सत्य रे आम्ही चलिल्लो आसा. आणि खंयचे कोणे जिवाक आम्ही अनावश्यक जावन त्रास दिलेलो ना, कसले पाप कर्म काय इतलं केलें ना जाल्यार आमकां इतलं कष्ट कशी एका नंतर एक कष्ट येता आसा ती. खंयचे कश्टाक एंड जाता आमगेले सुखा दिवस म्हणले ना, आम्ही खंय चुकल्या ती, आमकां कसले आमी ते अशी त्रास जाता आसा म्हण कृष्णान निमगिता. तेन्ना कृष्ण एक चंद काणी सांगता. मस्त वर्सां पुढे एक ऋषी आशिल्लो, मेधावी ऋषी म्हणून. तो मेधावी ऋषी मस्त एक तपस्या करता आशिल्लो, उपवास करता आशिल्लो, यज्ञ करता आशिल्लो, ध्यान करता आशिल्लो. ताका एक धूव जाता. एक धूव जाल तशी कसं जाता, तागेले बायल मृत्यू जाता बायलेन. धूव सान आसता आणि तिका कशी बी करून होड करता मेधावी ऋषी आणि आपणेल तपस्यान तू सगळो दिवस काडता. अशी करता 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 धूव होड जाता, वर्डीक येता. ताका लक्षांत बी येना तो आपणेल तपस्यो, आपणेल ध्यान, आपणेल यज्ञान तो इतले एब्झॉर्ब उरता. ताका भायल जगतान कसं जाता आसा, आपणेल धूव होड जाता आसा, तिका लग्ना प्राय जाले, वर्डीके प्राय जाले, तिका वर्डीक करता हे आपणेल जबाबदारी म्हणले बी ताका लक्ष येना, इतले एब्झॉर्ब उरता. युजली कसं जाता घरान तो केन्ना चेलयो प्राय येता ती तेन्ना बायल हांव सोड घास करता बापसूक की हा आमगेली चेली प्राय येयल्या आतां वर्डीक करका, चेले सोदूका अशें म्हणून. जाल्यार हेका बायल नाशिल्ली मी तिका कोणें रिमाइंडर करतले नाशिल्ली. पूण अशी एज जावन वता ताका आनी वृद्ध जावन वता, नंतर तागेलो मृत्यू जाता. ही चेल्ली हावस बापूस नाशी एकली जावन वता. तेन्ना ते मेधावी ऋषीले एक मित्र आसा दुर्वास मुनी. दुर्वास मुनी येता पळोवच्याक की ही चेली आतां एकली जाल्या, तिका कसले एक मार्गदर्शन करता म्हणून येता. दुर्वास मुनी आयले तेन्ना ती भारी लायकान तागेले सत्कार सन्मान करता आणि सांगता की अशी पळय सान आसतना म्हगेली हावस गेली, आतां म्हगेलो बापूस गेला, म्हाका कोणें भाव ना ती, भावंड ना ती आणि कोणेय ना ती, आणि म्हाका वार्डीक वरें जाय न्ही, म्हगेले बामण वरें ना म्हगेलें रक्षण करच्याक. हांव आतां खंय वचचें, म्हगेलें रक्षण कोण करतलें म्हणून. तेन्ना म्हाका कसले करून म्हाका मार्गदर्शन कर म्हूण सांगता. तेन्ना दुर्वास मुनी सांगता, हय तूं मस्त दुःखांत आसा, तुगेले एक आश्रय तुका जाय, तुका हें दुःख दूर करका, तुका एक सूख मेळका म्हण आसलेरी तूं आतां थोडे दिवसा नंतर पुरुषोत्तम म्हयना अधिक मास येता आसा, ते अधिक मासाचे व्रत केलें तुगेलें पुरा दुःख दूर जातलें आनी तुका लायक बामण बी मेळटलो, लायक लग्न जातलें, पुरा एक सम जातलें, तुगेलें दुःख पुरा दूर जातलें, आनंद येतले जिवनांत तूं म्हणटा, सूख येतलें म्हण. तेन्ना ती म्हणटा, अरे हे पुरुषोत्तम अधिक मास तूं म्हणटा, हे मलमास म्हण हांव आयकल्या, हे बरी हे अंत कसले एक मंगल कार्य करना ती, हे एक अमंगल म्हयनो आसा. म्हगेल्या जिवनांत ऑलरेडी इतलो अमंगल आसा, म्हगेलो हावस गेली, म्हगेलो बापूस गेलो, म्हाका वार्डीक जाय न्ही, हांव एकली आसा, इतलो तो अमंगल आसतना आनी वयल्यान अनेक अमंगल म्हाका हाडूंक येवची ना. हांव काय विश्वास करना हे मलमास पालन करचें, हें कसं तूं सांगता आसा.
मग काय विश्वास ना हाजेरी म्हणता त्यांना दुर्वास मुनीक मस्त कोप येता म्हटलं ऐकले ती दुर्वास मुनी कोप मुळे कसले म्हणून हं? एक पण कोप आयले शाप दिलशिवाय शांत जायना दुर्वास मुनी आणि मस्त कोप येत तांकां हिगेले इतले अहंकार हांव एक तिगेल बरे खातीर सांगता आसा हांव एक ऋषी आसा म्हाका बरें सन्मान दिना अशी ती इतलो हांव सांगील तिरस्कार करता आसा हिका कितलो अहंकार असल परिस्थितीन बी हिका अहंकार मू इतले म्हणून सांगता इतलो कोप येता ताका इतलो कोप येता जाल्यार कसं करचें हे म्हगेले एक मित्र आले एक धुव असल परिस्थितीन तसा हांव आनी तिका शाप दिले रे आनी बी तिका जिवनांत आनीक दुःख येतले आनी तिका कोणें बी ना ती असल परिस्थितीत तिका आनीक दुःखान घालचें ना म्हणून कशी पुणी करना एक सहन करूंक येता राग आणि शाप दिवचे तो तिका वाचयता आणि तिका सांगता आतां पळय तुवें म्हाका एक अपमान केल्या म्हगेले एक आज्ञे उल्लंघन कर न्हू आनी आनी एक म्हळ्यार अधिक मासाक तूं व्हड अपमान केल्या हे दोन्ही अपराध तू करतले हे अपराध फल तू भोगका पडतले आता काही म्हगेले उपाय ना तुगेले दुःख दूर करचे म्हगेले काही उपाय ना आमच्यान वता म्हणटा आश्रम सोडून सिद्धा वता ताण गेल तशीची हे कसं जाता हे मेधावी ऋषील एक संधी भारी चंद असतं ती तिगेल पुरा तेजस देऊन वता तिगेल पुरा ते तपस्याचे बल शक्ती पुरा हीन जावन वता निस्तेज जावन वता ती तेन्ना तिका मस्त आनीक दुःख जाता अयो हांव कसले एक सम करचा प्रयत्न केले म्हगेले जीवन जाल्यार आनीक हांव कश्टांत पडलें म्हूण आतां आनी कोण म्हाका लग्न जाता हळडीक जातले म्हगेले पुरा निस्तेज जाले हांव म्हगेल्यांत कसले शक्ती उरिल ना म्हगेल्यांत कसले सौंदर्य उरिल ना आनी कोण आबा म्हाका आश्रय दितले तेन्ना ती शिवाल आराधन करता शिवाल तपस्या करता 9000 वर्ष एक मनान श्रद्धेन शिवाल तपस्या करता शिव अशुतोष तिगेले एक हक्का तपस्याक मेचून प्रत्यक्ष जाता प्रकट जाता आनी सांगता देवी तुका कसं जाय सांग हांव तुगेले तपस्याक हांव प्रसन्न जाला कसं तूं मागता हांव तुका दिता म्हणटा इतलो खुशी जाता जिवनान तो एक पहिले पण तिका आनंद येता की म्हाका कसं जाय ते दिता आसा देव प्रत्यक्ष जाला म्हगेले मुखारी हांव आतां कसं विचारू म्हण ती कितलें कळना इतले एक मन संतोशारी हे जावन वता ती तिका ती सांगता म्हाका एक चंद बामूण दी म्हाका एक बुद्धिमान बामूण दी म्हाका एक पराक्रमी बामूण दी आनी म्हाका एक धर्मपरायण बामूण दी आनी एक म्हाका एक शक्तिशाली बामूण दी म्हणटा तेन्ना ईश्वर शिव सांगता तथास्तु म्हणटा तेन्ना आतां तुका तूं सुखान उरतली तुका 5 बामूण मेळटले म्हणटा अयो देवा हांव तुका 5 बामूण हांव मागनी आशिल्लें हांव एकच बामूण म्हाका जाय आशिल्लें 5 बामूण घेवन म्हगेले कसं हें उरतलें म्हणटा तेन्ना शिव सांगता आतां 5 बामूण तूं 5 पंत रिपीट कन्सोळ्या म्हाका बामूण जाय बामूण जाय बामूण जाय म्हणून आतां तुका हांव तताच तूं म्हण जाल्यार तुका मेळन वतलें तें हे जीवन तुगेलें आतां समाप्त जातलें हाजे नंतर एक नवीन जन्म मेळटलें आनी तुका 5 बामूण मेळटले जाल्यार तूं कांय चिंता करनाका तुका भारी लायक करून दवरतले तांणी 5 बामूण विशेष तांगेलें व्यक्तित्व उरतलें आनी तुका एक विशेष जन्म मेळटलें म्हणटा तशीच आमी पळयता ती तुगेले एक अग्निकुंडांत तुगेले जन्म जातले म्हणून सांगता ती तशीच आमी पळयता ती महाभारतांत द्रुपद महाराज तांणी एक तांकां पुत्र ना म्हणून तांणी पुत्र कामेश्टी यज्ञ करता ती तांकां एक्चुअली द्रोणाचार्य संग तिका एक बदला घेवचे आशिल्ले ताजे एक पुत्र प्राप्ती ते द्रोणाचार्य एक फेस करता आसले एक वीर योद्धा तांगेले एक समान आशिल्ले तांकां एक पुत्र जाय आशिल्ले म्हणून यज्ञ करता ती ते यज्ञांत दृष्टद्युम्न केन्ना प्रकट जाता ताका संग तिका द्रौपदी बी प्रकट जाता तांगेले पुत्री जावन अशें आमी मुखार पळयता ती द्रौपदी व्हड जाता तिगेले स्वयंवर जाता तिगेले स्वयंवर जालें तेन्ना थंय त्या टायमार बी पांडव तांणी वनवासा आसता ती वनवासान तुलेन तांणी एक द्रौपदीले एक स्वयंवर पळोवका म्हण तांणी येता ती द्रौपदी स्वयंवरांत एक शरत आसता की
की घुंवत आशिल्ले माशलीक ते माशली दोळ्याक कोण मारता ती आनी द्रौपदीक वर्डीक करूंक वयता म्हणून एक शर्त आसता. ते खंयचेय राजान ते करच्याक तांकां साध्य जालना तेन्ना हे पांडव आनी एक ब्राह्मणाल वेश घालून गेलेलो आसता. तेन्ना अर्जुन हे प्रयत्न करता तेन्ना अर्जुन सफल जाता. तेन्ना द्रौपदीक घेवन ते वनवासान तुजे तांगेले कुटिरांत येता. ते कुटिरांत कुंती माता आसता. तेन्ना कुंती माता भितर आसता. तेन्ना युधिष्ठीर सांगता पळय माते आमी कसं हाडल्या तुगेले खातीर म्हूण. युजली कुंती महाराणी म्हणटा की केन्ना तांणी भायर वता ती भिक्षा हाडच्याक भिक्षा हाडलेले आसतले. केन्ना तिणे एक सांगचे आसा कसं नाही हाडले रे तुम्ही 5 भाव वांटून घेया म्हणून. ती सांगता कसं हाडले रे तुम्ही 5 भाव वांटून घेया म्हणटा ती. युधिष्ठीर महाराजाक मस्त एक हे जाता शॉक जाता. आता कशी आम्ही एक खंयची एक वस्तू नाही आम्ही एक अर्जुनान तिका हे करून हाडल्या आम्ही 5 लोकांक कशें वर्डीक करचें म्हणून. तेन्ना कुंती देवी भायर येता पळयता अरे इतलो व्हड हें जालें मू आतां कसं करचें म्हणून. तेदो भितर कृष्ण येता. कृष्ण सांगता तेन्ना हे कोणाले चुकी न्हय. हे एक द्रौपदीले हेचे आशिल्ले तिगेले हे जावचे आशिल्ले म्हणून अशेशी जाल्ले मागशी तिने एक तपस्या केल्ले. हे तपस्या आमी ती एक 5 पती प्राप्त जावचे योग आशिल्ले त्यात ते योग आतां कडून आयल्या म्हणून तिका आतां 5 पती 5 जाणांक तुमी वर्डीक करून घेया तिका म्हणून सांगता ती. तशीच द्रौपदी तिंगेल मागशी जन्मान ती ह्या जन्मान तू द्रौपदी जावन येता ते मेधावीर आशिल्ले धो. तशी ती द्रौपदी ना तिगेल मागशी जन्मान तो पुरुषोत्तम महिन्याक अनादर केल्ले ताचे खातीर तिणे हे जन्मान तू तिका मस्त मस्त कष्ट काडका पडटा. तशी तिगेल वर्डीक जाल्यानंतर मुखार आनी पळयता ती पांडव लोकांक कशी द्यूत क्रीडान तांकां आपयता ती तांगेल पुरा दुर्योधन हे करून सोडता अन्यायान तांकां हे करून सोडता तांगेल पुरा संपत्त घेवन सोडता. तदनंतर लास्टाक द्रौपदीक बी वस्त्रहरण करून तिगेले अपमान केल्ले जाता. तदनंतर द्रौपदीक बी तांगेल सांगती वनवासाक एक 12 वर्ष वनवास आनी 1 वर्ष अज्ञातवास केलेलो आसता. तेजे खातीर हे सकड इतले त्रासान तुमकां येईल कारण म्हळ्यार हे द्रौपदीन पुरुषोत्तम म्हयन्यान अपमान केल्ले का. तेजे खातीर आतां कसं करा तुम्ही 5 पांडव समेत द्रौपदी सांगतीक तुम्ही हे पुरुषोत्तम म्हयन्यान तो एक व्रत करा. हे व्रता मिती तुमगेले हे पुरा पाप अपराध वतले आनी तुमकां तुम्ही कसं तुमगेले हे गेल्ले तुमगेले एक राज्य तुमगेले एक संपत्ती तुमगेले एक अधिकार तुमगेले एक सम्मान वट्ट तुमकां वापस येतले. हे व्रत करा आनी हे लाईफाच्या एंडांत तुम्ही मेगेल धामा येतले म्हणून कृष्ण तांकां सांगता. अशी मुखार सोनू अनेक काणी म्हळ्यार एक वेळ नारद मुनी आमकां तसा भ्रमण करता उरता ती एक लोकाच्यान दुसऱ्या लोकाक तांणी भ्रमण करता आसता ती. एक वेळ पृथ्वीर आयली तेन्ना तांणी पळयता ती लोक कितलो हांग दुखी आसा ती कितलो कश्टार आसा ती. एक इंद्रिय भोगांत तांणी कितले तल्लीन जाल्ले आसा. तांकां देवाल बद्दल कसले आसक्ती ना. तांगेले एक मोक्ष मार्ग तांकां पळोवका तांतूं भक्ती करका म्हणलें कसले तांकां एक टेस्ट ना तांतूं रुची ना. तांकां कशी करून उद्धार करचे तांणी इतले सफर करता आसा ती इतले दुखी आसा ती जाल्यार तांणी इंद्रिय तृप्तीन इतलो अंत भोगान तांणी बुड्डिल्लो आसा ती. तांकां कशी पुणी करून हांव सहाय करका तांगेलें दुःख दूर करका म्हणून तांणी बद्रीक आश्रमा वता ती. थंय नर नारायण ऋषीक तांणी निमगिता ती की हे जगारी लोक इतलो दुःख आसा ती तांणी देवाले आकर्षण तांकां ना देवाले भक्ती मार्गांत तांणी येता ना ती इंद्रिय भोगांत तांणी आसा ती आनी मस्त तांणी कश्ट काडता आसा ती मस्त सफर करता आसा ती. हे दुःख दूर करच्याक कसले एक सरळ मार्ग सरळ उपाय असले सांगा म्हणून. तेन्ना नरनारायण ऋषी तांकां सांगता ती एक मार्ग आसा. एक मार्ग म्हळ्यार पुरुषोत्तम म्हयन्याचे व्रत करचे. कोण पुरुषोत्तम म्हयन्यात पालन करता ते व्रताचे तांकां हे पुरा दुःख दूर जाता. दुःख कशें दूर जातले आमगेले दुःख कशें येतात आमकां. फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां दुःख येवचे म्हळ्यार कशें आमगेले खंयचे अनेक जन्माचे पाप अपराध हे पुरा ताजे फल आमकां मेळटा हे दुःखा रुपान.
ते दुःख दूर कर का म्हण असलं रे हे पाप आमगेल पुरा नाश जाता पाप नाश कश करचे सरळ उपाय म्हणे पुरुषोत्तम महिन्यात व्रत करचे आमगेल दुःख दूर कर का आमगेल पाप नाश कर का म्हण असलं रे आमका एक भगवंताले एक प्रेम आमका प्राप्त कर का म्हण असलं रे आमका पुरुषोत्तम महिन्यात आमका व्रत पालन करता म्हणून सांगता ती तांगेल हे भौतिक जगताचे दुःख बी दूर जाता तांके एक भौतिक सुख मिळता तिथले नेशी तांके एक शाश्वत आध्यात्मिक सुख मिळता आणि भगवत धामाचे तांका प्राप्ती जाता इतलं व्हड फल हे पुरुषोत्तम महिने दिता म्हणता सांगता त्यांना तो सांगता की कृष्णानं हे आता झालं मागशी झालं काणी तर सांगता कृष्णानं अशी करू हे द्रौपदीकानी पांडवांक सांगितलं असं हे काणी त्याचे महत्व द्रौपदी जीवनाचे उदाहरण देऊन ती कष्ट तिने एक अपराध तिने पाप केलं मी ती कसल कष्ट कितलं कष्ट भोग का पडले आणि हे एक पुरुषोत्तम महिन्याचे एक महिने तिने हे केलं मी ती तिका पुरा कष्ट कशी दूर झालती गेले आणि तांका कशी भगवत प्राप्ती झाली म्हणून तांका सांगता तसेच हे पुरुषोत्तम महिनेक अधिक मास म्हळ्यारी आता मागशी ऐकले की हे अधिक आशिल दिवस एक ताक एक महिने एक्स्ट्रा दिवस ताक एक महिने नाव दिवच खातीर ताक एक अधिक म्हण नाव दिले अनेक म्हळ्यारी ते इतले नाही हे महिन्यात थोडे करून बी अधिक बेनिफिट्स जास्ती बेनिफिट्स आमकां मेळता म्हणून आता आम्ही पळयता ती प्रत्येक कडेन आता मान्सून सेल दिवाळी सेल न्यू इयर सेल स्पेशली लेडीज अट्रॅक्ट जातात सेल म्हळ की ते वर्ड ऍड पळेल की आम्ही अट्रॅक्ट जाता ती आमगे साडी की ड्रेस की नावे एक घरा संबंधी एक कसले वस्तू इलेक्ट्रॉनिक आयटम्स पळयता ती सेल म्हळ की आमकां एक अट्रॅक्शन येता चलो आमकां कमी पैशान मेळता म्हणून थोडे पे करचे जास्ती आमकां लाभ मेळता म्हणून तशीच देवान हे एक अधिक मास आमकां दिवन एक भक्तीची सेल लायल्या आमकां हे भारी अप्रूप सेल आणि एक महिना जस्ट एक महिना आम्ही एक व्रत सरळ व्रत करणं ताजे एक अपरांपरा लाभ 1000 वांटेन लाभ आम्ही प्राप्त करता आमगे जप कर की तप करन की आमगेले एक सद्दा स्तुती करन की देवाले आराधन करणं ताजेन आमकां एक व्हड बेनिफिट आमकां मेळता आमगेले जन्म जन्मांतरांतले एक पाप आमगेले नाश जाता आणि देवाल आकर्षण आमकां जास्ती मेळता हाजेन आणि ताका मलमास म्हण आमी मागशे पळयले आमगेले एक मलमास म्हण मासा तुच्छ दृष्टीन म्हळ्यार एक तिरस्कृत भावनेन लोकांन पळयले जाल्यार मल ते मल कसले आमगेले पोट्टांतूल मल करता आमी मल विसर्जन करता ती भायर काडतात तांतून तशीच आमगेले हृदयांतूल मल आमगेले हृदयांतूल कल्मश आमकां काडका हे हृदयांतूल कल्मश काडका जाल्यार आमी हे मलमास अधिक मास पुरुषोत्तम मास व्रत केन्ना करता ती आमगेले हृदयांतुले मल आमगेले कल्मश नाश जाता केन्ना आमगेले हृदयांतुले कल्मश नाश जाता आमकां देवाल बद्दल आनीक आकर्षण येता देवाल भक्ती करचे आमकां आनीक ताकद मेळटा आता आमी पळयले हे पुरुषोत्तम महिन्याचे एक विशेषते महत्व आता आमी पळोवन हे व्रत 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 म्हण आमी आयकले हे व्रत कशे करचे एक सिंपल तरी एक सिंपल हांव एक व्रताचे सांगता अशी मस्त व्हड व्हड व्रत करतली बी आसता ती एक साधारण व्यक्ती आमी साधारण लेवलार आमी कशी करता हाच्या जास्ती बी करता कोणा शक्ती आसा ताजे जास्ती बी करता जाल्यार एक साधारण एक लो लेवला वयली हांव एक सांगता आमी कितले वट्टू लोकांना साधारणतम आमी हे फॉलो करता कोणा साध्य आसा म्हणून ते आता आमी पळयता ती आमी कृष्ण भावनेन तो आमी ब्रह्म मुहूर्तार उठता ती तशीच सकाळी ब्रह्म मुहूर्तार उठता हे व्रताचे हे म्हळ्यार आणि साध्य जाल्यार थंड उदकान न्हावेता तदनंतर फर्स्ट आमी करचे म्हळ्यार सकाळ उठून न्हावन शुद्ध जावन जप करचे देवाल जप नाव जप करचे हांगा मस्त सकट लोक 16 माळ करतले कोण 16 माळ करता ती तांणी थोडे एक्स्ट्रा जसे अधिक मास म्हणल्यार अधिक आमकां फल मेळका जाल्यार थोडे अधिक जप करूं येता
आणि कोण आता हांगा प्रोग्रामान कोणी नवीन आयल्या ती सत्संगान तो तांकां आनीक गोतना जपा बद्दल आनी आयकता ती प्रवचन रेग्युलरली येता ती जाल्यार आनी तांणी जप आनीक शूर कर न्ही तांणी हे जप शूर कर येता एटलिस्ट 2 राउंड कर न्हू तांगे जप हे एक पावन अवसर एक मंगल एक शुभ एक पुरुषोत्तम महिने आज पहिले दिवसान तो तांणी 2 माळ सूर कर न्हू जप सूर कर येता आनी कोण 16 माळाकिंत बेगीन कमी करता ती तांणी एक 16 माळापर्यंत करचे प्रयत्न आज आयच्या दिवसाच्यान कर येता तदनंतर आम्ही एक जप कर का देवाला एक नाव घेऊ का म्हण असले आमगेल शरीर एक आरोग्य उरका त्याच खातीर आम्ही एक सात्विक मन आरोग्य उरका त्याच खातीर एक सात्विक आहार आम्ही सेवन करका विशेष आहार म्हळ्यार कृष्ण प्रसाद एक भक्तान ते कुकिंग करचे आणि भक्तान ताक निवेद्य करचे आणि भक्ताना ताक सर्व करचे ताक प्रसाद म्हणता ते हे प्रसाद सेवन आहे जाल तितले आम्ही भायरचे बेकरी फूड आउटसाइड फूड आम्ही अवॉइड करचे प्रसाद प्युअर प्रसाद हे म्हयन्यान तो घेवचे आणि प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट बी करत आम्ही आणि विशेष जावन कोण नवीन आयल्या ती तांकां आनीक हे सूर केलें ना तांणी देवा निवेदिकन हे 1 म्हयन्यान कमीन कमी सूर कर येता कसले केले तांगेले देवा निवेदिकन तांणी प्रसाद घेवचे सूर कर येता तदनंतर तुलसी महाराणीक उद्दा दिवचे जल दिवचे तुलसी महाराणीले परिक्रमा करचे आणि मंगल आरती अटेंड करचे साध्य जाल्यार मंदिरा वचून मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करचे नावे आता आमकां ऑनलायनार इतले फॅसिलिटी आसा यूट्यूब लाईव्ह मेळटा मायापूर वृंदावन नवे लोकल टेम्पलाचे खंयचेच एक मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करत आम्ही तदनंतर भगवद्गीता श्रीमद भागवतमाचे वाचन करचे स्पेशली 15वे अध्याय सध्या रिसाइट करत आम्ही भगवद्गीताचे आणि बुक्स शास्त्र दान करत डिस्ट्रीब्यूट करत तदनंतर मंदिराक आम्ही डोनेशन दिवेत भक्ती कार्याक देवाल सेवेक देवाल प्रचाराक आम्ही डिस्ट्रीब्यूशन पैसे नवे कसले एक साधन आम्ही डिस्ट्रीब्यूशन डोनेट करत तदनंतर भक्ताले सेवे करचे तशी नवे घरांत एक सत्संग दवरनो चौराष्टकम सांगून भजन की कीर्तन की भक्तांक प्रसाद देऊन भक्ताल सेव करत तदनंतर होली प्लेसेस तीर्थस्थानांत आम्ही विजिट करता तीर्थ स्थळांत आम्ही स्नान करत सपोज आमकां वच्चे जालें ना आम्ही घरांत एक आम्ही न्हावचे बकेटान तो थोडे गंगाजल घाल मिक्स करून ते स्नान करत गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी हांगेल सकडाले उडदास काढणं प्रार्थना करणं हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून आम्ही ताका एक होली प्लेस तीर्थस्थान करत कोणा साध्य आसा आनी मुद्दाम होली प्लेस तीर्थस्थाना वचून स्नान करत तीर्थस्थाना देवाल दर्शन करत तदनंतर घरांत कीर्तन की भजन की स्पेशली हरे कृष्ण महामंत्र तरी करतात आम्ही तदनंतर चौराष्टकम नंदनाष्टकम जगन्नाथ अष्टकम असल विशेष भजन आम्ही सदांत करत विष्णू सहस्रनामा आणि गजेंद्र मोक्ष प्रेयर ध्रुव महाराजल प्रेयर्स कुंती महाराणी प्रेयर्स असल प्रेयर्स आम्ही करत आणि सद्दा एक आम्ही हरिकथा एक लेक्चर कमीन कमी एक लेक्चर आम्ही मनस्पूर्वक ताका आयकूक तदनंतर आणि कोणे कोणे डिवोटीस हे म्हयन्यान तो तांणी एका वेळे जेवण करता ती कोणे कोणे एकादशी प्रसाद पुरा म्हयन्यान तो एकादशी प्रसाद घेता ती कोणे कोणे दूध आणि फ्रुट्स घेता ती कशे आमकां अनुकूल आसा तशे आम्ही हे उपवास करत आणि कोणाक प्रचार करचे आसा तांणी प्रचार करता कृष्ण भावना प्रचार करता आम्ही होडोड प्रवचन दिवनू होडोड सत्संग करनू प्रचार करका म्हणना आमगेले एक नेबर की आमगेले एक रिलेटिव्स की कोणा तांकां आम्ही सत्संग हाडयत नवे आम्ही एक माळ तांक करतले तांक करो तितले प्रयत्न करता नवे तांकां एक प्रसाद दिवेता अशें म्हण हे भक्तीच प्रचार आम्ही करत तदनंतर आम्ही मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आमगेले ऑस्टेरिटी आमगेले तपस्या म्हळ्यार आमगेले हे शरीराक न्ही आमगेले हे मनाक तपस्या करचे मस्त इम्पॉर्टंट आसा
तशें आमगेलें मन आमगेलें इंद्रिय आमगेलें कोप हें नियंत्रण करता. आमगेलें सात्विक आहार सात्विक मन दवरका पडटा. देवाल भक्ती करचे आसलेली देवाले भक्तीन तूं एब्झॉर्ब जावचे आसलेली. एक शुद्ध सत्वान तूं एक सात्विक हातूं आमी सत्व गुणान तूं उरका म्हण आसलेली. आमी हे सकड थोडे तपस्या आमकां करका पडटा. मनाची तपस्या अगदी होड उरता. आमगेले एक अहंकाराचे एक नियंत्रण करचे आमगेले कोपाचे नियंत्रण करचे आमगेले इंद्रियाचे नियंत्रण करचे. आमगेली इंद्रिय खंय खंय धांवनाशी आमगेले दोळे कसकसले विंगड मिडिया आसा फेसबुक व्हॉट्सएपार आमी धांवता ती आमगेले कान आमगेले नाक आमगेले जिवा एक जाल तितले देवाले सेवेन तूं देवाले श्रवणान तूं जाल तितले आमी श्रवण करता हे म्हयनेन तूं अशी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आमी दिवो तुप्पा दिवो देवाक दाखोवयता. कशी आमी दामोदर म्हयनेन तूं देवाक तुप्पा दिवो दाखयता ती आमी दामोदराष्टकम सांगता ती तशीच हे म्हयनेन तूं चौराष्टकम सांग म्हणून आमकां सांगच्या कळना जाल्यार आमी अशी एक ऑडियो की व्हिडिओ की लावन दवरना आमी मनस्पूर्वक देवाक दिवो ऑफर करता. अशी बेसिकली हे म्हयनेन तूं हे चक्कड व्रत करचे उद्देश म्हळ्यार देवाले स्मरण करचे देवाल नाम जप करचे देवाले एक लीले स्मरण करचे देवाले एक गुणगान विंगड स्तुती प्रेयर्स करून देवाल गुणगान करचे भजन करचे प्रेयर करचे देवाले सेवेन तो एब्झॉर्प्शन वाडोवचे. एक आमगेले एक मन शुद्ध करणं आमगेले एक हृदय पवित्र करणं आमगेले एक इंद्रिय एक निग्रह करणं तर देवालय हंतु उरतशी कन्येनो अंतु आमी पूरा पापान तुलेनो आमी भायर येता आमी भगवत धामाले मार्गांतो आमी प्रवेश करता. देव इतले दयामय आस की आमकां प्रत्येक जीवाक कोणाक सोंड दिना देव की प्रत्येक जीवाक अवकाश दिता देवाल लागीं येवच्याक देवाल कसन एक उपासन करच्याक देवाल एक आराधन करच्याक. ताचे खातीर हे म्हयन्यान तो देवान मस्त कन्सेशन दिल्लो आसा की एक म्हयनो तुमी भक्ती करा तुम्ही 1000 दिवस की 1000 वर्ष की भक्ती केली तितले पुण्य तुमकां फल तुमकां मेळटा तुमकां सुख मेळटा आनंद मेळटा तुमकां भगवत प्राप्ती जाता म्हणल्यार इतलें कन्सेशन देवान दिल्लें आसा. फक्त एक म्हयन्यान तो आमकां एक लोक म्हापशी कालान तो 1000 वर्ष तपस्या करता आशिल्ले आमी आयकता ती विश्वामित्र मुनी 60,000 वर्ष तपस्या केले जाल्यार आमकां एक म्हयनो हे दिल्यात तपस्या सांचे तपस्या आमगेल अनुकूलानुसार आमी मनस्पूर्वक केल्यार हे पुरा आमकां फल आमकां प्राप्ती जाता. आनी आमी इतलो भाग्यवान आसा ती प्रभुपाद स्वामीना हे इस्कॉन संस्थे इतलो व्हड प्रमाणार एक स्थापन करून तांत हे पुरा प्रोसेस दिल्लो आसा. तशी ब्रह्ममुहूर्तार आमी उठचे आमी 16 माळ जप करचे 4 नियम पालन करचे श्रवण कीर्तन करचे तीर्थस्थाना आमी वचचे ते तीर्थस्थानांत बी आमी तीर्थस्थानाचे महत्व आमी श्रवण करचे आमी आमगेले एक गुण आमगेले एक ह्युमिलिटी आमगेल्यान तो कशें हाडोवंक घेवचे प्रत्येक भक्ताले सेवा कशें करचे भक्ताले संग करचे हे पुरा आमकां दिलेलें आसा. आमकां ऑलरेडी हे पुरा मेळ्ळ्या करच्याक आमकां शिकयल्या अधिक मासान आनीक एक एब्झॉर्प्शन आमगेलें वाडोवन आमगेले एक इंटेन्सिटी वाडोवन तांतू केल्यार हाजी पुरा फल आमकां प्राप्ती जाता. हे वट्टू करून आमगेल जीवन आमी परिपूर्ण करता आनी एक देवाले प्रीती आमी देवाल प्रेम प्राप्त करता. म्हणून शट्टू करून आमी एक पुरुषोत्तम म्हयन्याचे व्रत करून महिमे आयकून ते महिमेचे आमी स्मरण करून चिंतन करून आमी देवाले जाल तितले अनुग्रह प्राप्त करया म्हण हांव आबयता. म्हगेल्यान कसले एक चूक जाल्ले आसल्यार क्षमापण आसूं आनी म्हगेल्या अनुभवाकिंत साक्षात्काराकिंत जास्ती उलयल्ले आसल्यार म्हाका क्षमापण करा. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमकां. अति मधुर जावन तुम्ही पुरुषोत्तम महिन्याचे ग्लोरीज सांगून दिले तशीच प्रॅक्टिकल पॉइंट्स कशे आमी हे व्रत फॉलो करीत सो हे फॉलो दिले. सो कोणाक कसं तरी प्रश्न असल्यार तांकां पुरुषोत्तम महिन्याचे कसं बाकी कसं डाऊट असले नाल्यार कसं दिनचर्येन तू कसं तांकां
कसं टिप्स प्रॅक्टिकल टिप्स जे आपल्याला विचारित माताजी लगी फोरम ओपन असा कोणाही प्रश्न विचारित हरे कृष्ण अनम्यूट करून विचारित माझ्यावर चॅट बॉक्सवर घालीत. हरे कृष्ण माताजी. माताजी तुम्ही मस्त सकड ऑस्टरीटी सांगले मा सांगतो आम्ही फॉलो करता म्हणून तितली आमकां करू जाय ना 4-5 करू जाता प्रयत्न करूं म्हणून दिसता तितले केल्यार एड ना गे माताजी. हो कितले करता कितले ऑस्टेरिटी करता आता आमी सांगिल्ले आमी शरीर ऑस्टेरिटी वट्टो लोकां जायना जाल्यार मनाची ऑस्टेरिटी आमी करूं येता आमगेले कितलो साध्य आसा तितलो करता. अशें न्ही की हांव आमकां करचें जालें ना म्हण आमकां एक डिसअपॉयंट जावची आवश्यकता ना हांगा. देव आमगेले सिन्सियरिटी पळयता आमगेले प्रयत्न पळयता आमगेले प्रयत्न आमगेले कितलो जाता तितली ताकद लावन आमगेले प्रयत्न करचे सिन्सियरिटीन कितले जाता तितले करचे. धन्यवाद माताजी. तुम्ही सांगताना खुशी दिसता इतले सकड कोर येता म्हणून जाल्यार कोर रुटीन म्हणणार सकाळी फालफाल्यार उठान डेली जातगी नागी अशें बरें मनांत जाता तितले मनस्पूर्वक करता देव आमगेले सिन्सियरिटी पळयता. अनुग्रह. धन्यवाद धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. एक जेवण म्हणून असना आम्ही सकाळच्या वेळार फलार करताना ब्रेकफास्ट घेताना तांदळाच खावेत की ना तांदळाच ना तिल खाव का? ते फक्त विंगड विंगड प्रकाराचे हे करता ती अशें काय ना. आमकां कोणे फलाहार करचे असले पुरा दिवस दूध आणि फल घेवन करता ती कोणे एकादशी व्रत करता ती नवे कोणे एक पंत जेवता ती जेवण करता दनपार जेवण करता ती कोणे तिन्ही टाइम बी जेवण करता ती बेगीन कमी करता ती अशें करून हाजे उद्देश की आमगेले शरीराचे कसं आवश्यकता आसा ते पुरा आमी कमी करून उपवास म्हळ्यार देवाल लागीं देवाल हाजे अंतू चड समय आमकां टाइम काडका म्हणून हांतू सांगिल्लें आसा. तुमगेले शक्त्यानुसार तुम्ही करत अशें काय विशेष हे ना. ओके माताजी. हरे कृष्ण. थँक्यू. हरे कृष्ण माताजी. आयचे दिसाक हांव उडगा वचून एक 3-4 भजन चौराष्ट्रकमा प्रमाणे बट वरला दीस 2 म्हणू पुरो 1 म्हणू पुरो अशें पुरो जाता. दॅट इज ओके माताजी. हाव कशें जाता कशी जाता तशें करूयात माताजी. आमी अशी सकाळीचे चौराष्ट्रकमा घाल दवरून आमी देवा एक दिवो दाखोवयत नवे साध्य जाल्यार भगवद्गीताचे फक्त श्लोक रेसिटेशन करता हाका जास्ती वेळ लागना. बाकी दिवस आमी पुरा आमगेले खातीर आमगेले घरचे आमगेले संवसारांतू आमी आसता ती एक टाइम काडत सकाळी जाता करता नवे सांजे जाता केन्ना बी आमगेले अनुकूल प्रकार आमी करता. मिनिमम कसमपणी आमी एक स्टँडर्ड दवरना. आज एक स्टँडर्ड दवरले पुरा महिने एक स्टँडर्ड दवरना ताका केल्यार भारी लायक. हरे कृष्ण. हरे कोणाक कसले प्रश्न असल्यार विचारित टाइम असा. हरे कृष्ण. इंद म्हळ्यार क्वेश्चनामध्ये माताजीन मस्त चंदकन सांगले. सो माताजीन सांगले म्हण की भक्तिरसामृत स्वामी महाराजा वयर हांव एक तांगेले लेक्चर आयकून हांव थोडे स्लाइड्स शेअर केले. सो हांतू भितर आमी थोडे डिस्कस करया की सो जस्ट पॉइंट्स डिस्कस करया आज माताजीन कशी सांगिल्लें आसा. सो लुनार कॅलेंडर आमी फॉलो करताची म्हळ्यार मुवमेंट ऑफ द मून. सो हांतू कितले एक वर्षान कितले दिवस उरता लुनार कॅलेंडरान कोणें सर सांगता? 354 days. Yes, 354 माताजी 354 days एक वर्षांतू. आणि सो आम्ही एज लुनार कॅलेंडर आणि सोलार कॅलेंडराक एडजस्ट करचा का कसं ऍड जाते असा खंयची एक महिना ऍड जाते असा कोणी सर सांगता? अधिक मास पुरुषोत्तम मास. वय वय ते कितले वर्षांत एक पटी येता कोणी तरी सांगता? 3 महिने 3 वर्षा.
येस 3 वर्ष एक पटी येता अधिक मास जनरली लायक 354 आणि एक थोडे फ्रॅक्शन दिवस उरता सो ते ऍडजस्ट करच्याक सोलार कॅलेंडर आणि लुनार कॅलेंडर कशे आम्ही सूर्य आणि चंद्र दोनों लोकल मुवमेंट एक कशी त्यांनी सोलार कॅलेंडरांतू लीप इयर म्हण येता फेब्रुवारी 29th डे येता सो तशी तांणी कशी ऍडजस्ट करताची सोलार कॅलेंडरांतू तशी लुनार कॅलेंडरांतू अधिक मास जावन नो ऍडजस्ट जाता सो हे एस्ट्रोनॉमिकल ऍडजस्टमेंट सो नेक्स्ट माताजीन सांगले म्हणजे एक जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र म्हणून सांगताची सो जगन्नाथ विषय नाशी आम्ही पुरुषोत्तम क्षेत्र नाशी मुखार वच्चे ना सो एक प्रश्न आसा की म्हळ्यार अधिक मासाचे जगन्नाथाले एक इम्पॅक्ट आसा सो महाराजान त्या लेक्चरान सांगितलं कोणी तरी ऐकल उरले त्यांनी सांगितलं आन्सर पीपीटीन तो आसा नबकलेबर म्हणून सांगताची हांतू हे कसं विशेष म्हणून सांगता कोणीतरी देवाल मूर्ती अपास हें करची म्हणून प्रभुजी देवाल मूर्ती अपास रिकन्स्ट्रक्ट वय करेक्ट आम्ही लास्ट मंथ जगन्नाथ रथयात्रा ऐकल्ले सो तशी देवाल वन्स इन सम सर्टेन इयर्स देवाल मूर्ती आम्ही देवाल हे जो हे आसा म्हणजे मूर्ती आसा ते आम्ही डीटी आसा ते रिप्लेस जाता सो ते कितले वर्ष एक पटी जाता कोणीतरी सांगता 12 वर्ष आणि कोणाला तरी आन्सर आसा आणि कोणीतरी कसं तरी दुसरं आन्सर डिपेंड्स ते बार म्हणून प्रभुजी 9 वर्ष 19 म्हणजे तशी डिफरंट असता ते कसं लायक तशी डिफरंट जाता ते एक फिक्स्ड कॅलेंडर येता बट ते डिफरंट इयर्स आसा 12 म्हणलो लोक वरे करेक्ट 9 म्हणलो वरे करेक्ट 19 लोक म्हणलो लोक वरे करेक्ट सो ते कशी डिफरन्शिएट जाता कोणीतरी सांगता ते कसं लायक 12 वर्षांतून 11 days डिफरन्स येता ते ऍडजस्टमेंट सोलार आणि लुनार अंतू वय त्या खंयची कसं अधिक मासाक आणि नबकलेबराक एक मस्त व्हड कनेक्शन आसा सो म्हळ्यार ते देवाले एक मुहूर्त आसा ना अधिक श्रावण ह्या वर्ष आयला सो ह्या वर्ष अधिक श्रावण नबकलेबर केलं ना अधिक श्रावणांत नो प्रभुजी आषाढ कसं की हा. ऐकला वय माताजी वय आषाढ केन्ना अधिक मास आषाढ महिन्यात येता तेन्ना नबकलेबर म्हण कळताची ते डिफरन्शिएट जाता 12 years 19 समटाइम्स 19 years लास्ट नबकलेबर जाल्ले 2015 अंतू सो तेन्ना स्नान यात्रा आणि रथयात्रा मध्ये 1.5 month गॅप येता सो ते महाराजान लेक्चर ऐकल उरल्यार तांतू क्लिअरली महाराजान सांगितले ह्याची प्रश्न विचारले महाराजान ते लेक्चरांतू सो नेक्स्ट एक अशें की म्हळ्यार हे म्हयन्याक अधिक मास म्हण आशिल्ले ताका पुरुषोत्तम मास म्हणून कसले नाव दिले म्हणून कोणतरी सांगता हे माताजीन क्लिअरली एक्सप्लेन केला कृष्णाला नाव कृष्णान दिला तो त्याका पुरुषोत्तम म्हणतात पुरा पुरुषांतू तो पुरुषोत्तम त्याने मलमासा ते नाव दिले पुरुषोत्तम म्हणून ओके थँक्यू माताजी ओके सो आणि कोणतरी कसं तरी प्रश्न असल्यावर विचारित आम्ही ऑलमोस्ट टाइम 9:30 जाता येयला सो माताजी कसं तरी प्रश्न असल्यावर विचारित ना जाल्यार हांव थोडे आज अनाउन्समेंट सांगून आम्ही नरसिंह